नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पर्रा एका मायग्रंट कामगाराचो खून करपी आरोपी सत्या नाबरामपुरा आणि ताचो पूत थबीर नाबरामपुराक 5 दिसाची पुलीस कोठडी. पर्रा कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करताले थंय वांगड्यांक तोपलो. म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करता. काल पर्रा फोंडोपडा हांगासर जे कन्स्ट्रक्शनाचे लेबर आहात त्यांच्या मध्ये झगडी जावन जो खुनाचे प्रकरण झाले. या खुनान द्रौपद नायक 35 वर्सांचो जो लेबर आसलो पळय तेचो खून जालो आणि हो खून जे करपी आसलो बापू यांनी चोडो ह्यो सत्या नवरांगपुरा आणि ताचो चोडो जो थाबोर नवरांगपुरा यांच्यांनी तो पुरो रित्या तो खून केलो आणि ते रिलेशन म्हणजे आणि भाच्या तेंचे रिलेशन आसा. हे खून जाल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून काल एकूच जे आसले सस्पेक्ट बापू आनी चोडो हांकां अरेस्ट केल्ले आणि तांकां आयज बुधवारा म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान श्याम पडटा. जीएमसीच्या दोतोराय सयत 170 पदां खातीर भरतेक मंत्रिमंडळ बसकेन मान्यताय. डेंटल कॉलेजींतले 10 पोस्टांक बावटो रॉटवायलर पिटबुल सुण्यांचेर बंदी खातीर विधेयक हाडटा म्हूण मुख्यमंत्र्याची म्हायती. प्रॉसिक्युशन खात्यांतल्या 13 पदां खातीर मान्यताय. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांतल्यान न्हय येरादारी खातें कडेक काडून स्वतंत्र खातें. आदिवासी भवन खंय काय कायदेशीर समस्यांक खातीर हुमकळा. आंबेडकर भवनाची प्रक्रिया नेटार. It is in the Factories Goa Amendment Bill 1948 is in force in the state of Goa. ताका एक amendment हाडला for the ease of doing the business. Appointment of the consultant specialist and technician staff and on the contract basis under the Directorate of Health Services. Surgeon 10, gynecologist 10, physician 10, orthopedician 10, anesthetist 10, pediatrician, staff nurse, anesthesia technicians. हे जे सगळे ते सगळे अपॉइंट केले. टोटल जवळपास 170 टिल द फिलिंग ऑफ द न्यू पोस्ट. सगळे डॉक्टर्स आणि स्टाफ नर्स फक्त 100. कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या अंडरूच आशिल्ले रिवर अँड नेविगेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ द इनलँड वॉटरवेज म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODच केलो. क्रिएशन ऑफ द 13th पोस्ट इन द पब्लीक प्रोसिक्युशन. गोवा एनिमल ब्रीडिंग अँड डॉमेस्टिकेशन्स रेग्युलेशन्स अँड कॉम्पेन्सेशन्स बिल 2025. इट इज फॉर द तुझे रोटवायलर आणि पिटबुल हेजे त्याच्या सगळ्या खातीर पूर्णतः. हय. अलॉटमेंट ऑफ द लँड ऑफ 2440 स्क्वेअर मीटर फॉर द बाबासाहेब आंबेडकर भवन. अप्रुवल ऑफ क्रिएशन ऑफ द वेरियस पोस्ट इन द गोवा डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल. टोटल पोस्ट 10च्या वयर सगळे डॉक्टर्स ॲट अ वेरियस लेवल. प्रोफेसर ऑफ द ऑर्थोपॅडिक पोस्ट ऑर्थोडॉन्टिक ओरल मेडिसिन अँड रेडियोलॉजिकल सर्जरी सगळे. हांव मुख्यमंत्री आसा, हांव खंयचेच काम हाडूंक शकना आणि आदिवासी भवनाचें तर नाच ना. तूं मातसो खोलायेन वचून पळय कित्याक उरलां तें. जेका जमीन दिल्या सरकाराक त्यांच्याच ऑर्गनायझेशनान परत तेजेर केस घातला. ती केस डिफरंट जाग्याचेर ती केसीस चालू आहा. ताका फंड अलॉटमेंट पासून बाकीचे सगळे करपी हांवूच जाल्यार हांव कित्याक आडयतलो. राज्यातल्या बेकायदेशीर बांदकाम प्रकरणात हायकोर्टान पंचायतीक जाप दिवंक 6 म्हयन्याचो प्रास दिला. प्रतिवादी पंचायतीची बाजू हायकोर्टान नोट करून घेतली. बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरू केल्यार मोठ्या प्रमाणात लोकांचे संसार रस्त्यार पडटले म्हूण ह्या पंचायतींनी बाजू मांडिल्ली. कसलीच कारवाय करचे पयलीं सरकाराचो सल्लो घेवचो पडटलो म्हूण प्रतिवाद्यांचे म्हणणे. The panchayats had asked for some more time to file compliance reports. So the High Court has been pleased to grant extension of 6 weeks to file compliance report in terms of its earlier order, and the matter has been now fixed on 18th of August for further consideration before the High Court. The High Court in the order has noted the contention of the respondent panchayats that if they demolish all the illegal structures in their respective areas, then a large number of people will be thrown out on the streets. Hence, they require consultation and direction from the Goa government. Granting the final chance to file their compliance and status report, the High Court has now adjourned the hearing for 18th August. Mukesh Kumar for Prudent. रायबंदर ते चोडण मेरेनच्या रुटाचेर रोरो फेरीची ट्रायल सुरू. बुधवाराय रोरो फेरीची ट्रायल जाली.
रो फेरी बेगीनूच सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान. सकाळी 7 ते राती 9 मेरेन रो जाल्यार रातया खंय पोन्न्यो फेरी बोटी चलतल्यो. थळाव्यांक आनी टू व्हिलरांक रो फुकट. पास आशिल्ल्या मोटारीक 15 रुपया तिकेट. रेंट कॅबाक 300 रुपया. टॅक्सीक 100 रुपया. आमी सध्या आसा रायबंदर हांगासर आनी सगळ्यांकूच खबर आहा की गोंयांत रो फेरी चालू जावपाची आसा आनी ही फेरी आहा ती चोडणाच्यान रायबंदर येतली हे रुटाचेर चलतली आनी सध्या ती कालच्यान आमकां खबर आसा की रो फेरीची ट्रायल सुरू आसा आनी आयज दिसांनी तेणी परतून हांगासर रायबंदरच्यान चोडणा अशी ट्रायलींग तेणी सुरवात आसा आनी हेची खासियत आहा ती म्हटल्यार ह्या रो फेरी बोटींत चड स्पेस आसल्या कारणान खूब गाडयो वता. खास करून कारी म्हाका अशें नात म्हटल्यार 10च्या वयर कारी भितर वयता. सो अशे तरेची रो फेरी बेगिनाच सुरू जातली अशी आमकां म्हायती मेळटा. खातीर रायबंदरच्यान रुपेश राऊत. सरकाराच्या शेतकार आनी कामगार विरोधी धोरणाचो निशेध करूंक आयटकाची आझाद मैदानाचेर रॅली. कामगारांची परिस्थिती विकट जाल्या. सरकाराची धोरणां कर्मचाऱ्यांचे शोशण करता म्हूण आयटकाचो सचिव सुहास नायक उलयलो. फार्मा कंपनींचेर घातिल्ल्या एस्मा एक्सटेन्शनाकूय आयटकाचो विरोध. अंगणवाडी कर्मचारी संघटना युनियनाचे वांगडी रॅलीन भागीदार. पगार वाड, ग्रॅच्युटी आनी पेन्शनाचो डिमांड केलो. In Goa, we are supporting the nationwide general strike call given by the central trade unions and also by the Sahyog Kisan Morcha. आयज बँकेचे कर्मचारी संपार आसात, स्टील कर्मचारी संपार आसात, डिफेन्सांतले कर्मचारी संपार आसा, पोर्ट एंड डॉक कर्मचारी संपार आसात, बँक इंडस्ट्री, फॅक्टरीज, ट्रान्सपोर्ट, everywhere in the entire country workers are on the strike. And in Goa we have come at the Azad Maidan to pledge our support to the movement and the struggle that is going on in the entire country. The industrial workers, there is no inspection being carried out by the factory inspectorate. There is rampant violation of the labor laws. There is rampant violation of the working hours. बायलांक रातची नायटीक कामाक घेतात पूण तांकां सेफ पॅसेज त्यांच्या घरा पर्यंत जावं घरांतसून कामाक येवपर्यंत तांकां दिनात. ह्याच प्रमाणे गोंयांत सरकारान एजमा लायला आनी खंयच्या सॅक्टरान एजमा लायला? फार्मास्युटिकल सॅक्टरान. नाव कॅन यू इनवोक एजमा in the whole sector where there are n number of companies, where there are n number of pharma companies and where these companies are driven only with profit? Our answer is no. Because you can at the most essential service जी आसा तिका तुवें एजमा लावंक शकता, like light, water, milk, healthcare, म्हणजे hospital, not pharma companies. Because these pharma companies are owned by the private individuals and their motive is only and only profit. They are not sold in India. The drugs manufactured are not sold in India. They are sold in US, they are sold in UK, they are sold in Europe. And for what price? Whopping price. And if you talk about today, आज जर एका फार्मा कंपनीचो प्रॉफिट 10,000 लाख कोटी रुपया आसा जाल्यार दुसऱ्या फायनान्शियल इयराक तेजो प्रॉफिट 50,000 लाख कोटी रुपया जाता. From where this money is coming? And why the benefit is not going to the people who are working in these companies? And when we ask for a decent wage, they say that no, you cannot ask for decent wage, you cannot hold gate meetings, you cannot come on the road, ESMA is there. ऑल इंडिया लेवल अंगणवाडी फेडरेशन पळय आसा न्हू, तेंच्यांनी आख्या इंडियाभर बंद दवरपाचें केलां की आमचें डिमांड आसा. पयलें म्हणजे आमकां सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी द्या हो आसा दिया, आनी ना तर आमकां मिनिमम वेजीस 26,000 तेंच्यांनी घालून दिल्ले आसा सेंट्रलाकसून, ते दिया. आनी पेन्शन स्कीम तयार करा आनी नंतर आमकां ग्रॅच्युटी दिया. नंतर आमकां बाकीचे कांय आमचे डिमांड आसा. FRS सिस्टम आसा आमची मोबायलाचेर, ती FRS सिस्टम बंद करा म्हणून सांग चीफ मिनिस्टराक. ही विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स. वी हॅव फाइल्ड कंप्लेंट्स. What happened to those complaints? They are just lying before the authority who is supposed to deal with those complaints. Labour Commissioner's office has become defunct. We are not going anymore to the Labour Commissioner. We are directly approaching the court. We are approaching the High Court.
अँड दिस इज ही पाळी आमचेर कोणी हाडल्या हे सरकारान हाडल्या. साखर कारखान्याच्या सुवातेर IIT येता म्हूण बोवाळ. IIT आयल्यार ऊसकारांक सरकार कसो न्याय दितलो म्हूण तांकां प्रश्न पडला. इथेनॉल प्लांटाच्यो फक्त काणयो, नेमके कांयच सांगिना म्हूण ऊसकार मुख्यमंत्र्याक मेळटले. फाटलीं 5 वर्सां फॅक्टरी बंद, तरी ऊसकाराचे ऊसाचे पयशे दिले. मात हाचे फुडें कितें असो ऊसकारांच्या मुखार मोठो प्रस्न. तुम्ही पळयता आसतले ही शुगरकेन फॅक्टरी फाटली 5 वर्सां जाली बंद आसा. तेन्ना शेतकार ऊस लायताले, ज्या प्रमाणे तांकां गव्हर्मेंटान सांगलां, CMान सांगलां की तुमी ऊस लाया, फॅक्टरी जरी चल्ली ना जाल्यार तुमकां कॉम्पेन्सेशन कितें आसा तें मेळटलें म्हणून. त्या प्रमाणे शेतकार ऊस लायताले आनी त्या प्रमाणे तांकां 2024-2025 पर्यंत सरकारान कॉम्पेन्सेट केल्ले. पण आतां खंय तरी परत फुडें मुखार ऊस लावपाचो काय ना हो तेंच्या मुखार एक मोठो क्वेश्चन आसा. नोटिफिकेशन काढला ते फक्त फायली आसा, शेतकारा पर्यंत पावले ना, हो एक मोठो विशय. आणि तेणी जी 5 तारखे नंतर ऊस रोय म्हटलं, आता हो कोण शाणो नोटिफिकेशन सांगपी म्हाका खबर ना. शुगर कॅन हो रुजून येतलो जाल्यार कमीत कमी 1 म्हयनो लागता आणि तेच्या नंतर तेजी ग्रोथ जावपाक जवळ जवळ 3 म्हयने लागता. म्हणजे 4 म्हयने समर सिजना पयलीं लावचो पडटा. तेणी 5 तारखेर नोटिफिकेशन काडलें, पूण आज पर्यंत शेतकारां सांगलें ना बाबा तुमी ऊस रोया. त्यांची झोनल ऑफिसां आहा थंय केन्नाच ते सांगना बाबा ऊस रोया. मनीस हाडटा, कित्याक आमी प्रायवेट मनीस हाडलेलो, तेजें कितें जालें हें सरकारान सांगलें ना. तेणें आमची उचीत प्रपोजल दिल्लें सरकारा, ही फॅक्टरी आपल्या दी आपूण 1.25 कोटी वर्सां भाडें दिता. सरकारान थंय मान हालयलें ना, कित्याक सरकारा मना आनी कितें वेगळेंच आसतलें म्हणून तें जावपा पडलें ना. आनी तेजे फुडें कितें जालें हेंय शेतकारां सांगलें ना. आनी तेजे मजगती आतां एक आवाज येता की हांगा IT येतली, IIT येतली. ऊस लावपाचो जाल्यार तांकां एक पक्के अशें तांकां आश्वासन जाय लेखी CMा कडल्यान. कारण जर ऊस लायलो आनी मुखार कॉम्पन्सेट करना गव्हर्मेंट जाल्यार कितें करतले. कित्याक CM सांगता फॅक्टरी आपण चालू करतात म्हाका ना म्हणून केन्ना सांगना न्ही. दुसरो IIT हो शब्द केन्नाच येवना. आतां 5 वर्सां आमचे जवळ 20-25 मिटिंगो जाल्यो, केन्नाच आमकां शब्द येवना. आनी अकस्मात त्या पेपराचेर IIT जातली आनी कितें जातलें अशें हें केलां म्हणटा. पूण आतां कांयच कळना. धोरण एके वटेन आमकां हितून काळोखान धरून भितरल्यान भितर हें चल्लां आमकां कांयच कळना. पूण आमी शेतकरी जिंकू किंवा मरू हो निर्णय घेवन आमी फुडें सरलेले आहा. आनी तोच आमी शेतकऱ्या खातीर आमी कोणी स्वार्थाक वचना, आमी कोण राजकारणी भितर पडना. सो आतां परत तेंच्यांनी ठरयलां की शेवटचे आतां एक CMाक ते मेळपाचें आसा सगळें आनी तांकां लेटरूय करतले. त्या लेटरान ते नमूद करतले की सरकारान फायनल सांगचें आनी ठामपणे सांगचें की फॅक्टरी सुरू जातली काय ना. धारबांदोडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. युती विशीं आदी RG मनोजाचे लेटर येवनी, ताचे कसल्यो अटी नासल्यार खंय विचार करूं येता. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी आमदार विजयाची मनोजाक जाप. BJPक हरयतले जाल्यार विरोधकांचो एकचार म्हत्वाचो. थंय अटी आसच्यो न्ही, ZP खंय टेस्ट करूं येता. सरकार बील हाडपाक सोदता पळय BJP कोमदाद लँडा वयले घरां रेग्युलरायज करपाक, ते कोणाक लागून. गोंयकारांची घरां कितली आसा हेंच्या कडेन सर्वे बसती सगळे जाल्यान भितर 10-10, 15-15 हजार जे वोटर जाला पळय तांकां प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडपाक सोदता. सो हेंच आमकां नाका की फुडलो सरकार येतलो, आमी युनायटेड तेंच्या वांगडा रावतले, सरकार करतले आनी परते तेंकांच वयर काडटले आनी तेंचे बस्तीची अपार्टमेंटां करून दितले. हें आमकां मान्य ना. हें करपाक आमी येवंक ना आनी तें आमी करचेंय ना. हेंचे जर गोंयकारांचे हांकां पडला येवनी वांगडा आमी लेटर करता तांकां, आमी इनवायट करता, बसोया टेबलार, गोंयकार कोण तो डिफायन करया, गोंयची जमनीचो मुखार वचपाचें पळोवया. मागीर फुडें ना जाल्यार फायदो कांय ना. 2024 लोकसभा इलेक्शन साऊथ गोवान ओपोजिशन युनिटी टेस्ट केली आणि टेस्ट आमी पास जाले. ते भशेन ही टेस्ट पास जाता जाल्यार आमी पळोवं येता ती जी आमी आमचे भितर एकवट ऑर आमचे भितर युनिटी जी जाता ती कंडिशनल युनिटी आसूंक जायना. ती अनकंडिशनल युनिटी आसपाक जाय आनी तातूंत एकूच शत्रू आसपाक जाय म्हणटा BJP. We are possibly anticipating. He has said, I believe, that he would write letters to political parties. तुम्ही पोगोक agree आहा सर? Now see, whatever is in the constitution, I believe in the Samvidhan. Whatever, definitely Goans need to get representations with regards to reservation. Why should not Goans get reservations? In every industry, in employment, in industrial sector, in agriculture sector, in jobs. So all are these things. We are fighting for Goans. Why should we fight for other people of other states? It is necessary that Goans first get the equal right, and wherever there is
if there is things or amendments that need to be bought, definitely it should be bought. If other states can bring it, why not Goa? मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोय करूंक सोदता ते वटेन गोवा युनिव्हर्सिटीचो VC डॉमिसायल रद्द करून भायल्यांक भरूंक सोदता. VC मेननान केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्याचेर माफी मागची. गोवा फॉरवर्डा उपरांत RGPनूय इश्यू तापयलो. युनिव्हर्सिटीन भायल्यांक घुसोवंक खंय VCचो मास्टर प्लान. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. नेकाची टीम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्पेक्शनाक पावल्या. डॉमिसायल सक्तीचे आशिल्ल्यान गोंयांत जाय तशे प्राध्यापक मेळना म्हण गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू हरिलाल मेनन एका मिडिया कडेन उलयलो. त्या वक्तव्या वयल्यान विरोधकांचो फार हो जो डॉक्टर मेनन आसा हेका पयलू म्हणजे ताणें आपणाच्या स्टेटीन वचून सांगपाक जाय आसलें आनी तेजे स्टेटीन समज हे सांगलेलें जाल्यार ताका कसलो बॅकफायर जातलो तो ताका कळटलो आसलो. म्हटल्यार जेन्ना स्वयंपूर्ण जो CM प्रत्येक वेळा म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सोदता आमी आमच्या गोंयकारांक पयलो प्राधान्य दिवपाक सोदता आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक सोदता. हितून उरलां आनी कितें. गोवा युनिव्हर्सिटीक ह्या बजेटान 200 कोटी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक येयल्ले. आनी जेन्ना हो सरकाराचो पयसो जो आसा जो सरकार टॅक्स पेयर मनी आसा तो हांकां मेळटा तेन्ना गोंयकारांक म्हटल्यार गोंयकारांची प्रायोरिटी मेळपाक गोंयकारांक दिवपाक जाय बट तें दिवपाक सोदना. हो आमच्या गोंयच्या स्कॉलरांचेर गोंयच्या भुरग्यांचेर आनी गोंयकारांचेर गोंयकारांचो एक इन्सल्ट असो आसा. कसलो सायंटिफीक एविडन्स आसा की गोंयकारांक घेता तुमी म्हणून युनिव्हर्सिटीचें रँकींग देंवता हें तें दाखोवचें. हें प्रेझेंटेशन तेणी करचें. आयज कितें जालां तुमी पळयता तो NIO जावं तो गोवा शिपयार्ड जावं आनी आतां ही गोवा युनिव्हर्सिटी हे सगळ्यांचे जे हेड जे आमी व्हरून बसयला हे सगळे भायले. आनी हे भायले जे हेड आयज गोंयांत येवन बसलात पळय हांकां आपल्या लोकांक थंय भरपाक जाय आनी म्हणून हांकां गोंयकार थंय कामाक नाका. गोंयकाराच्या फ्युचराची ते वाट लायता आनी आपल्या स्टेटींतल्यान लोकांक हांगा हाडटा. आपणाक जाय तांकां गोंयांत हाडटात आनी तांकां बरी बरी पोजिशन दिता. तांकां वयर काडटात आनी गोंयकारांक आमच्या सायडलायन करतात. गोंयकारांक आमच्या शिकोवन घरा बसपाक लायता. आनी आतां तसोच मास्टर प्लॅन ह्या मेननान केल्लो आसा. गिरी हायवेर एक्सिडंटान एकलो सोंपलो. बसीचो स्कुटरीक धपको. रायडर आगताक गेलो. बस खंय म्हापशा सावन पणजे येताली. बरी स्पिडीर आशिल्ली. पुलिसांनी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. ते वटेन राती व्हडल्या गोंया मोटारीचो डिवायडराक धपको. 5 भुरग्यांक मार लागला. तांकां GMCन घाल्यात. गिरी एका भरधाव बसीचो स्कुटरीक धपको. अंडर सेक्रेटरी नारायण अभ्यंकर जागेर सोंपलो. उडयलो तो हांगा पालो क्वालिटी खाली तो हाडलो टायरा पालो मारलो भायर बसीच्या फाटल्या टायरा पाला येयलो. एकटो जाल्लो पाहिजे. ये बस वाले का हिसाब से गलती है. हाँ क्या हुआ? ये स्पीड से आ रहा था नीचे से मापसा से आ रहा था. हाँ और वो हाईवे से आ रहा था. अभी बस वाले ने टक्कर मारा उसको. गोवा वेल्ला राती मोटार डिवायडराचेर मुखली. 5 जखमी. लड़के ये आदमी पिया था अभी ऐसा कुछ है. अच्छा ओके तभी अभी GMC में एडमिट है. 5 लोग है ना. धवळी टेम्पोचो बैलाक धपको. बैलाक मरण. ड्रायव्हर जखमी. गोरवा आयले मदीं. गोरवा सालवार करपाक ब्रेक मारलो तुवें आनी गाडी कितें डिवायडर चडली तुजी. कितें घेवन येयलो तूं हें खाली. हे पडून टर्न जाली पळय ते हाजे डिवायडरा वयल्यान ताणें हो लायटीचो खांबो उडयलो आनी हांव जस्ट पावलो. हांवें पळयलें की स्पार्क जालो म्हणून पळयलो आनी अक्षरशा ती गाडी जम्प जाली. म्हाका ती गाडी म्हज्या आंगार पडटा काय म्हणून सामकें हांवें कितें केलें ताबडतोब गाडी ब्रेक घालून दामून रोखडी न्यूट्रल करून रिवर्सान आनी फाटीं व्हेली. ही गाडी तेन्ना स्टॉप पडली डावन फेस नाल्यार ही गाडी म्हज्या हाजेर पडटा. सुल्ला मोटारीचेर लायटीचो खांबो पडला. गाडयेचें लुकसाण. मातसोसो वारो येयलो आनी एक झाड 2 खांबे वांगडा त्या वाऱ्या वांगडा पडले आनी एक खांबो जो आसा तो म्हाज्या गाडयेर पडलो आनी डॅमेज जाल्या. सगळ्यो ज्यो हें आसा इलेक्ट्रिसिटी जी लायन आसा ती क्लियर करपाक जाय आनी लोकांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप. वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.